नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाक आयच्यान सुरवात जाली. अधिवेशनाच्या सुरवातेक राष्ट्रगीत जातकच सर्गेस्त अभिनेता धर्मेंद्र, निवृत्त कर्नल सोनाराम चौधरी, प्राध्यापक विजय कुमार मल्होत्रा आणि गोयचे आदले मुखेलमंत्री रवी नाईक ह्या लोकसभेच्या आदल्या वांगड्यांक आर्गां ओंपली. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी तांच्या सामाजीक आणि राजकीय योगदानाचो उगडास केलो. प्रश्नोत्तराचे वर सुरू जातकच विरोधी वांगड्यांनी देशातल्या कांय राज्यांत सुरू आशिल्ल्या SIR म्हळ्यार मतदार वळेरी फेरतपासणी तशेंच हेर कांय मुद्द्यावेल्यान घोशणाबाजी केली. तांणी घेतिल्ल्या आक्रमक भुमिकेक लागून सभापती ओम बिर्ला हांणी सभाघराचें कामकाज पयले फावट 12 वरां मेरेन आनी उपरांत 2 वरां मेरेन तहकूब केलें. राज्यसभेच्या शियाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाची सुरवात नवनिर्वाचित खासदारांच्या सोपुतविधीन जाली. गुरविंदर सिंग ओबेरॉय, चौधरी मोहम्मद रमजान आणि सज्जाद अहमद किचलू हांणी राज्यसभेचे वांगडी म्हण सोपूत घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नव्या वांगड्यांक येवकार दिवन तांच्या संसदीय कारकिर्दी खातीर परबी भेटयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत नव्यान निवडून आयिल्ले राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन हांची तोखणाय केली. तांच्या मार्गदर्शना खाला सभाघरांत महत्वपूर्ण निर्णय जातले आनी देशाचे उदरगतीक नवी दिका मेळटली असो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायलो. मैंने आपको एक कार्यकर्ता के रूप में देखा है, एक सहयोगी के रूप में हम साथ काम किए हैं, सांसद के रूप में देखा है, अलग अलग पदों पर देखते हुए आज यहां पर पहुंचे। लेकिन मैंने एक बात महसूस की है कि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में पद पर पहुंचने के बाद कभी लोग पद का भार अनुभव करते हैं और कभी कभी प्रोटोकॉल में दब जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आपको और प्रोटोकॉल का कोई नाता ही नहीं रहा है। आप प्रोटोकॉल के परे रहे और मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में प्रोटोकॉल से मुक्त जीवन की एक ताकत होती है और वो ताकत हम हमेशा आप में अनुभव करते रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व का विषय है. राज्यसभेचे वडील वांगडी आणि काँग्रेसीचे फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी लेगीत सभाघराचे अध्यक्ष CP राधाकृष्णन हांका परबी भेटयली. Honorable Chairman, I rise today to extend heartiest felicitation on my own behalf and on behalf of all the opposition members on your assuming the august office of Chairman Rajya Sabha. While I had already congratulated you on election as Vice President of India, I again take this opportunity to reiterate the same on the floor of the House. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसदेच्या शियाळी अधिवेशना पयलीं संवाद सादत लोकशाय आणि देशाचे उदरगती संदर्भात आपली मतां उक्तायली. भारत ही लोकशायेची जननी आसा आणि संसद हे लोकशायेचे मंदिर आसा अशें नमूद करून तांणी संसदेचे शियाळी अधिवेशन देशाचे उदरगतीक नेट दितले असो हावेस उक्तायलो. कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए. उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए. इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें. ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें. यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए. नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है. जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए. लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए.
दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणात NIA म्हळ्यार राष्ट्रीय तपास संस्थेन आयज जम्मू काश्मीरातल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर छापेमारी केली. पुलवामा, शोपिया, दक्षिण काश्मीर ह्या सारख्या 8 वेगवेगळ्या सुवातांचेर तपास अधिकाऱ्यांनी छापे घातल्यात. ह्या कारवायेन तपास पंगडांनी इरफान मौलवी हांच्या राबित्या घराची लेगीत झडती घेतली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज लोकसभेन अध्यादेशा संदर्भात एक नियाळ सादर केलो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी विरोधकांच्या बोवाळातच हो नियाळ सभाघरांत मांडलो. I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English versions, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Manipur Goods and Services Tax Second Amendment, Ordinance 2025, number 2 of 2025. गोयचे खेळा आणि युवा व्यवहार संचालनालय आणि केंद्र सरकाराचे खेळा आणि युवा व्यवहार मंत्रालय हांच्या जोडपालवान पणजेतल्या कला अकादमी संकुलात आयोजित केल्ल्या 22व्या राज्य युवा महोत्सवाचे उक्तावण राज्याचे खेळा मंत्री रमेश तवडकार हांचे हस्तुकी आयज जाले. ह्या महोत्सवात राज्यभरातले 1000 परस अधिक युवक वांटेकार जाल्यात. 9 वेगवेगळ्या पंगडांमदी विंगड सर्ती ह्या महोत्सवात आयोजित केल्यात. खेळा मंत्री रमेश तवडकार हांचे हस्तुकी पारंपारीक दिवली पेटोवन महोत्सवाचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार खेळा खात्याचे सचिव संतोष सुखदेवे, खेळा आणि युवा व्यवहार संचालनालयाचे संचालक डॉ. अजय गावडे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. राज्यातल्या युवकांच्या कलागुणांक उर्बा दिवपा खातीर सरकारान युवा धोरण तयार केला अशें मंत्री तवडकार हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. जन्मशताब्दी आसा की त्या निमित्तान जो आसा न्ही की हो विशय जो आसा न्ही तो देशभर युथाचें आयकॉन म्हणून स्वामी विवेकानंद पयलो वता आनी ताचो भाग म्हणून 12 जानेवारी ह्या दिसा तो नॅशनल तो फेस्टिवल जातलो आनी त्या दिसांतल्यान आजचो इव्हेंट आसा खूब म्हत्वाचो आसा. आनी दिसा आज आनी फाल्यां अशे 2 दिसाचे इव्हेंट जातले आनी ज्याच्या माध्यमांतल्यान की पूर्ण गोंय युथांक जो आसा न्ही बरी ऑपॉर्च्युनिटीज सगळ्यो मेळटा आनी दर वर्साक जे आसा न्ही की आमकां नॅशनल लेवलाचेर हे प्रेजेंट जाता आनी तातूंत भितरच की नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां एवॉर्ड जे आसा न्ही वेगळ्या एक्टिविटीक आशिल्ले ते तांकांय दिले वता की हालीं मेरेन गोंयांतल्यान राष्ट्रीय स्तराचेर एवॉर्ड आमच्या गोंयच्या युथांक मेळिल्ले आसा आनी एक प्रकारे यूथ पॉलिसीचें इम्प्लिमेंटेशन आमी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान करता आनी तातूंत भाग म्हणून जे आसा न्ही आज आनी फाल्यां हो यूथ फेस्टिवलाक आयोजन जाता. मोर देन आमी 1000च्या वयर जे आसा न्ही पार्टिसिपंट नोंदणी जाल्ली आसा आनी तातूंतल्यानूच आमी हे बाकी सगळे स्पर्धा जातल्यो आनी तातूंतल्यानूच आमी नॅशनल लेवलाचेर कॉम्पिटिशन जातलें. राज्यांत जिल्हा पंचायतीच्या वेंचणुकेची कार्यावळ जाहीर जातकच राजकीय मळाचेर हालचाली सुरू जाल्यात. भारतीय जनता पक्षान आपल्या 19 उमेदवारांची पयली वळेरी काल जाहीर केल्या. तातूंत उत्तर गोंया खातीर 13 आनी दक्षिण गोंया खातीर 6 उमेदवारांचो आस्पाव आसा. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचे फाटभुंयेर काणकोणचे आमदार आनी खेळा मंत्री रमेश तवडकार हांणी काणकोण तालुक्याच्या उदरगतीक प्राधान्य दिल्ल्याचे सांगून आपल्या मतदारसंघातल्यो दोनूय जिल्हा पंचायतीच्यो सुवाती भाजप जिखतलो असो विश्वास तांणी उक्तायलो. म्हणजे आशिल्ले स्कील आसा न्ही त्यामुळे आज हांव कॉल आसा की हांगा चड दीस कोणी हें करपाची गरज ना की 22 तारखेक रिजल्ट येतोच म्हणजे झेडपीचे म्हजे कडेन 2 आसा दोनी रिजल्ट येता दूध का दूध पानी का पानी जातलें त्यामुळे ताजेर त्यामुळे हांव म्हजे पूर्ण विश्वास आसा म्हज्या कामाचेर विश्वास आसा. त्यामुळे हांव ताजे खंयच्याय विशयाचेर भांडवल करना. म्हज्या कामाचेर म्हज्या हेचेर आसतना म्हाका 100% ट्रस्ट आसा फेथ आसा आनी हांव खंयच्याच कोणाक डिवसपाक वचना. कोणाचें कोणी अशें हें मारलें कोण जेका राजकारण करपाक तें करूं दी कांय हरकत ना आनी ताणें करचेंच. म्हजें राजकारण वेगळे पद्दतीन आसा. पयले लोकसभेक आसा म्हज्या मतदारसंघा बाबतींत विचार केलो जाल्यार लोकसभेक 1 to 1 आशिल्लो मरे. 1 to 1 आसतना सुद्दां म्हज्या मतदारसंघाक आसा न्ही हांवें 6000 पेक्षा लीड दिली आसा. हांव आतां गॅरंटी सांगता की ती 6000 पेक्षा लीड जी आसा न्ही ताजे फुडें वचून 7000 8000 जातले. काल रांचीत जाल्ल्या पहिल्या एक दिसाच्या क्रिकेट सामन्यात भारतीय पंगडान दक्षिण आफ्रिकेक 17 धांवड्यांनी पराभूत करून दमदार जैत मेळयलें. भारताच्या 350 धांवड्यांची मोख गाठतना दक्षिण आफ्रिकेची सुरवात धिम्या गतीन जाली. पहिल्या पावड्याच्या फलंदाजांनी निर्शेणी केली मात दुसऱ्या पावड्यावेल्या खेळगड्यांनी झूज दीत हो डाव 332 धांवड्यां मेरेन पावयलो. ह्या सामन्यात रोहित शर्मान आपल्या कारकिर्दीतलो 352 षटकारांचो पावडो हुपून इतिहास रचलो. विराट कोहलीन 135 धांवड्यो केल्यो.
तांचे कारकिर्दीचे 52वे शतक ताणें काल पुराय केले. ह्या जैतान भारतान 180 अशे गुण मेळयले. दितवा चक्रीवादळान दक्षिण भारत आणि श्रीलंकेन व्हडा प्रमाणात लुकसाण केला. हवामान विभागान तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ ह्या राज्यांनी दडकांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ह्या चक्रीवादळाक लागून तामिळनाडूत 3 जाणांक मरण आयले. जायत्या वाठारांनी वारे आणि पावस नेटान सुरू आसा. संकश्ट व्यवस्थापन पंगड मजत आणि बचाव कार्यान सतर्क जाल्यात. श्रीलंकेत लेगीत भिरांकूळ परिस्थिती निर्माण जाल्या. आतां मेरेन 193 लोकांक मरण आयला, जाल्यार 228 लोक बेपत्ता आसात. 1,47,000 परस अधिक लोक विस्थापीत जाल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खासा सुचोवण्यो करून श्रीलंकेत बचाव कार्य करपा खातीर संकश्ट पंगडाक निर्देश दिल्यात. आणि इतल्यान आयचे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.